दिनांक 16/1/23 पासून सगळी मार्केटां दुधाची रेट वाडयला, मार्केटिंग रेट प्लस खावडीची रेट वाडयला, तशीच आमी फार्मरांकय रेट वाडयला. दुधाचे मार्केटांत 4 रुपये आमी वाडयली रेट, खावडीचेर 4 रुपये वाडयले आनी फार्मरां आमी गाये दुधाचेर 2 ते 3 रुपये प्लस म्हशी दुधाचेर 4 ते 5 रुपये अशें करून वाड दिली आसा. ही रेट जी वाडयली आसा ती आमी शेतकऱ्यांक सद्या परिस्थिती कांयच दुधाचेर कांयच मेळना हेका लागून आमची वाडोवचीच पडली. सगळी खावडी रेट आसा ती वाडली आहा, दिवसे दिवस वाडत आहा. डिझला रेट वाडला, ताका लागून ट्रान्सपोर्टेशन वाडटा. आमकां रॉ मटेरियल जें येता ते दिसान दीस वाडत आसा, ताका लागून प्रोडक्शन आमगे कॉस्ट आसा ते वाडटा आनी जेणे करून आमगे फार्मरां सफर जावचें पडटा की दुधा रेट आनी हेजी खावडी रेट बसना. ताका लागून आमकां ही रेट वाडोवची पडली. आनी बाकीचे जे ब्रँड आसा मार्केटांत ते जवळ जवळ 3 ते 4 खेप कमीत कमी वाडले आसात. आनी आमी लास्ट वर्सा म्हाका एडमिनिस्ट्रेटर काळां एक दुधाची रेट वाडयल्ली, ती आतां सेकंड टायम आमी ह्या वर्सा वाडयली आसा, ती 4 रुपये वाडयली आसा. त्या 4 रुपयांतले आमी चडांत चड पयशे आमी फार्मरां पर्यंत कशे पावतले ह्या हेतून तो उद्देश करूनच फार्मरांक फायदो मेळटलो ह्या उद्देशान ते आमी केले आसा. आतां खावडी रेट पळयल्यार मार्केटांत एक बुशा पोती घेता जाल्यार 700 रुपये पोते आसले ते आतां जवळ जवळ 1380 आसा. सर्की पेंड आसा 2000 आनी बाकीचे इत्यादी ब्रँड आसा ते जवळ जवळ 1,500 ते 2,000 मदीं आसा. आमगेलीच खावडी रेट आसली ती कमी आसली. आमी सबसिडायज रेटीन जेन्ना खावड दितात तेन्ना आमकां लॉसय भरपूर जातालें. रॉ मटेरियल वाडत गेलें, डिझला रेट वाडल्या कारणान ट्रान्सपोर्टेशन वाडलें. सगळे कारण उद्देश घेवन आमी एक निर्णय घेयलो की मार्केटांत सगळी रेट वाडोवची आनी फार्मरांक दुधा रेट वाडोवन दिवची. आनी त्या प्रमाणे निर्णय केल्या प्रमाणे आमी 16 तारखेच्यान ती रेट वाडोवन दिली आसा. आनी शेतकऱ्यांक हेजो फायदो जातलो, पूण आमगे ग्राहकांक थोडे एक त्रास भोगचे पडटले. तरी आसतना ग्राहकांनी आमचे विश्वास दवरून व्हडलो आमकां इफेक्ट जाले ना. मार्केटांत दूध आमगे पयलीं घेताले तशेंच चालू आसा, घेवप जालें आसा, सेल पयलीं आसलो तसोच आसा. आनी लोकांनी आमचेर हो विश्वास दवरलो आसा, तो असोच दवरचो आनी आमी बरी क्वॉलिटी दूध आनी बरी विदीन 24 hours दूध सप्लाय करपाचें आश्वासन दिताय. रेट वाडली म्हणून आमी ती स्वस्ते फायदो ना, पूण आमी हो फायदो कोण दिलो आसता फार्मरांक दिलो आसा. खावडीचो रेट जो वाडयला तितून ना ते लॉस आसा ते चड जाता. आमी आमगे खावडी प्लांट चलयताय तो नो प्रॉफिट नो लॉसान चलोवपा हेचे पयलीं तो जनरल बॉडीन एक ठराव घेयलो आसा, पूण ते करतले जाल्यार एक्स्ट्रा बर्डन आमगे फार्मरांचेर पडटलें, जेणे करून ते फार्मर दुधा धंदे आनी कशेंच येवचे ना. आतांच हो दुधा धंदो परवडपा सारको ना. जी म्हारगाय जाली आसा, दूध जवळ जवळ 60 रुपयान जर शेतकऱ्यांक मेळ्ळा रेट जाल्यारच हो दुधा धंदो फुडें वयतलो, नाल्यार हो दुधा धंदो फुडें वचपाना. आनी नवीन भुरगीं ह्या जनरेशनाचे आहाय ते दुधा धंद्याक येवपाक सोदना, कित्याक लागून तो प्रॉफिटेबल धंदो ना. जर हें जातलें सगळें जातलें जाल्यार दुधा रेट मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 60 रुपये मेळपाक जाय, जाल्यारच हो दुधा धंदो कोण जाल्यार भुरगीं येवन फुडें येवन तेतूंत सरतले. आतां ओल्ड एज कोण घेवन बसले आसाय, पयलीं सावन पारंपारीक धंदो घेवन बसले आहाय, तोच लॉस जालो तरी तो धंदो घेवन फुडें गेले आसाय. जेन्ना खंयच्या धंद्याक फायदो जाता तेन्ना ताका आपूण हाडपाक गरज ना. मायनिंगा लोक ट्रक फायदो जाता म्हण घेयत रावताय, तशें करून ह्या धंद्याक जर फायदो जाता जाल्यार लोक गाय घेता आसले. ह्या धंद्याक टोटल लॉस जाता, ताका लागून हेजे पासून लोक फुडें येवपाक सोदनाय. ताका लागून लोकांक एक प्रोत्साहन हांव करता की ही रेट वाडयली आसा ती आमी फार्मरां खातीर वाडयली आसा आनी हेजो चड फायदो रेट वाडोवन आमी फार्मरांक दिलो आसा. सध्या रेट आसा सध्या एक एवरेज आतां वाडयल्या रेटीन 35-36 गाये रेट मेळटा आनी म्हशी 54 to 55 रेट आमगे वयता, प्लस सपोर्ट प्रायस येता पर लिटर. तरी आसतना ती रेट कमी आसा, कित्याक सगळो धंदो ताळमेळ बसयलो जाल्यार ते कशेंच बसना, लॉस वयता. जे लोक सोसायटी दूध घालतात तांकां घरा कडच्यान पयशे हाडून सोसायटी पेणी खावडी उदारी फारीक करची पडटा आनी गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट प्रायस येता तेजेरूच लोक अवलंबून सध्या आसात. प्रोक्युरमेंट कितें कमी इफेक्ट जाला, पूण गोंयांत सर्रास चडशे लंपी डिजीज ना. ह्या दिसांक खंय तरी जालो आसा, पूण हे आतां तो लीन सिजन आसा, ह्या 4 म्हयन्यां दूध कमीच जाता आनी आमगेलेय प्रोक्युरमेंट कमी जाले आसा. ह्या आनी जे आमकां कामधेनू योजनेगत गाय हाडूंक मेळ्ळो, ह्या लंपी डिजीसाक लागून भायल्यान गाय हाडपाक गव्हर्मेंट स्किमींतल्यान बंद जाले आसात. त्यो गाय जर येयल्ल्यो जाल्यार आमगे प्रोक्युरमेंट आनी वाडटा आसलें. ते बंद जाल्ल्या कारणान फार्मरांक नवीन गाय घेवपाक
बल्सांतले पयशे घालून गाय घेवचे पडटाय आणि भायल्यान गाय हाडपाक बंद जाल्ल्या कारणान तेजेर मार आमकां बसलो आसा आणि प्रोक्युरमेंट देंवले आसा. आणि मार्केटात आता हे सेल कसो कितें आसा म्हणल्यार अमूल आहा जायते ब्रँड येयले आसा. तांकां कॉम्पिटिटर आमकां मेन कॉम्पिटिटर आसा तो अमूल आसा आणि ते अमूला दुधा रेट जवळ जवळ 5-6 खेप तरी वाडला. लास्ट इयरा सावन कमीच पयशान कमी पयशान करून 5-6 खेप तरी वाडला आणि आमी आतां आमगे रेट व्हरून तेमगे रेटी प्रमाण बरोबर दवरले आसा. आणि तरी आसतना लोक आमकां गोवा डेअरीकच प्रिफरन्स दिता. रेट वाडली म्हणून आमकां कांय इफेक्ट जालो ना आणि आमगे सेल आसता तसोच आहा आणि सेल वाडटलो. जेन्ना आमी हातीक येयली 17 जुलया तेन्ना 40,000 आमगे सेल आसलो. आतां सेल पावलो आमगे 57,000 आणि एक म्हयन्या भितर आमगे टार्गेट आसा की 60 ते 65,000 मिनिमम टू मिनिमम 65,000 सेल जातलो अशें म्हाका गॅरंटी आसा.